विठ्ठलापूर साखळेच्या वाळवंटी देगेर जावपी गोपाळ कालो म्हणजेच चिखल कालो उमेदीन मनयलो। त्रयोदशी दिसा म्हळ्यार आषाढी एकादशी उपरांत तिसऱ्या दिसा हांगा चिखल कालो मनयतात। चिखल कालो हाचो शाब्दिक अर्थ म्हणजे चिखलांत वा मातयेंत लोळप। जाणकार लोकांच्या मता प्रमाण ही परंपरा वा विधी 150 वर्सां पोरणी। ह्या दिसा पुराय गांवांतले लोक जावं ते जाणटे वा नेणटे, गिरेस्त वा गरीब सगळे जाण एकठांय येतात आनी श्रीकृष्णाची भजनां, नामस्मरण आनी पदां म्हणीत चिखल कालो खेळटात। तर असो हो आगळो वेगळो चिखल कालो पळयतना आंगार भक्तिरसाचो शिरशिरो आयले बगर रावना। ह्या वेळार देवकी नंदन तुमच्या आशी कुशीक वावुरता हाचो हमखास भास जाता, पळयात। Yes, yes. Oh my God.
Marah marah. माझे लग्न झाले पाण्यात काढ मारते स्पेशल या चला कानान कानान गेले वा 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 मजा 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 अरे वा वा विठोबा राजा रखुमाई राणी चंद्रबागेचे
हांव मस्करी म्हणजे देवाची सेवा करपी प्रत्येक पालखेक 50-60 वर्सां जाली पण ती 15 आड्यान एक दीस पालखी जाता पालखी म्हणजे दशमीची आनी ह्यो जे एखादे आतां खेळ जालो पळया त्रयोदशीचो चिखल कालो त्रयोदशी जाता 2 वेळा जाता वर्साक आषाढीक आनी कार्तिकी आनी ही परंपरा चालूच आसा ही सेवा पळया मेनली म्हणजे आमचे मजकुरी आसा पळय काणेकार आमचे पिंगे हे करता सेवा प्रत्येक दशमी प्लस अशें कितें प्रोग्राम आसता पळय तेन्ना आमी भाग घेता देवाची सेवा करता चिखल कालो म्हणटा तो कितें तुमकां खबर आहा कृष्ण म्हणटकूच रंग उडोवपी रंग खेळपी वेगळे वेगळे हे करपी तेतून हांगा आमी चिखल कालो म्हणजे ते गोपाळ कालो म्हणटा ताका गोपाळ कालो म्हणजे बारीक बारीक भुरग्यांचो कालो म्हणजे चिखल रंगप एकामेकाचे चिखल मारप हे करप आनी वेगळे वेगळे खेळ खेळटात तुमकां कृष्ण लिला खबर आहा तो वेगवेगळी लिला तशीच हे खेळ वेगळे वेगळे आसा उडी मारणे परत उलटे हे करणे परत फेटे मारून भुरगे खेळटात पळया तसे वेगवेगळे तरेन परत चेंडून खेळटात वेगळे वेगळे खेळ असतात ते सगळे खेळ खेळटू परत मागीर थंय आमी कितें करता एक हांगाचो परंपरा आसा एक आमी येयली गे म्हणजे एक देवीचो भार येता तितून आमी सुरवात करता आमच्या ह्या देवळा कडच्यान काळ भैरवा कडच्यान ते सुरू जाता हांगा येता ताजे अवसार येता अवसार येतकूच तो आपले सांगता कोणी विचारता कितें प्रश्न आहा ते सांगता कोणी विचारता प्रश्न तांकां उतरां सांगता सगळें करता त्या नंतर थंय त्याच झाडा कडेन आमचे झाड आहा पळय त्या झाडाचेर दही अंडा बांदलेलो आसता तो फोडटात तो प्रसाद घेतात आनी मागीर हो खालो सोंपता